कशी यांच्यानी वाट लायल्या आणि कसे जमनीचे डिलिंगा करून दिल्लीकारांक आमचे जमनी विकून कसे आपले राजकारण करता। आता गोवानी बायल आसा, आता पुढे पुतू येतलो। हे जर अशेंच जर येत रावले, हे जर अशेंच जर येत रावले, या गेजेर आम्ही आता हे करता, आम्ही जेन्ना आम्ही उलो मारता तेन्ना कित्याक येणार रे? आता कोण येला हांगा? आता येला इतलो ते फुयारलय बुटानी गाणी एका तेका फुयारलय तू फुयारलय बुटानी पाच आयज सगळे प्रेस फॉर्म सांगपाक सोदता। सगळ्यांत पयलीं मेगा प्रोजेक्टांचेर गोंयान जर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आंदोलन केला, खंयच्या एनजीओन जर केला जाल्यार दॅट इज आरजीपी। आमी जितले कंप्लेंट घातला, आमी जितले टीसीपीचेर प्रोटेस्ट केला तितले कोणें करूंक ना। आमच्या आमदारान लँड प्रोटेक्शन कायदो, लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन जो कायदो आसा, हो कायदो आमच्या आमदारान असेंब्लीन घातला। आयज आमी कितले फावट आमी भायर झगडटले, कितले फावट आमी फायर ब्रिगेड कशे वयतले। गोंय जर साल्वार करपाक जाय जाल्यार गोंयांक जाय कायदो, गोंयांक जाय लँड प्रोटेक्शन कायदो, आणि हो लँड प्रोटेक्शन कायदो जो मेरेन येना तो मेरेन गोंयकारांक अशेच रस्त्यार येवचे पडटले। सो आमी सगळ्यांकडे डिमांडूय करता, जे आमदार आसा आमच्या आमदारान ऑलरेडी असेंब्लीन ते घातलेले, सगळ्यांकडे मागता की ते जे बिल आसा पयलीं सरकारा कडेन की तुमी जर गोंयचे चिंतता जाल्यार गोंयचे जमनी वांटया। जशे उत्तराखंडान आपले जमनी भायल्या लोकांक विकपाक नाका म्हणून जो डिमांड तेंच्यांनी कायदो हाडला, तसो कायदो आमकां गोंयान जाय। जर बीजेपी थंय हाडपाक शकता जाल्यार बीजेपी गोंयान कित्याक हाडपाक शकना? सिंपल आमचो क्वेश्चन। ह्या बीजेपी ही फक्त लोकांक लुटपाक येयला, दिल्लीकारांक आमचे गोंय विकपाक येयला आणि गोंयकारांक दिल्लीकारांक विकपाक येयला। आमी ह्या प्रोटेस्टाक फूल सपोर्ट दिता। आमचो तेको ह्या प्रोटेस्टाक 100% आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन ही फायट असेंब्लीच्या भायरूय झगडटा, ही फायट असेंब्लीच्या भितरूय झगडटा, आणि आमी प्राऊड फील करता आमचो एमएलए, एकटोच एमएलए, यंगस्ट एमएलए, जे बिल 60 वर्सां कोणाच कडेन कापासतात जावना ते बिल आमच्या आमदारान असेंब्लीन घातलेले आसा। आनी आमी डिमांड करता हे बिल पास जावचे आणि ह्या विश्वजीत राणाक बेगिनातल्या बेगीन सॅक करचो, तो रिजायन काय जावपाचो ना, ताका भायर मारचो। देव बरें करूं।